गाइस गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही हाय न्हू सगळीं बरी आमी हाय सगळीं बरी आतां ब्रेकफास्ट करता सो हाय सगळं स्टार्ट करता कितें ब्रेकफास्ट आहा तें सो व्हडलेशें कांय ना मागीर टोस्ट खायल्या हाय म्हागे फेवरेट बिस्कीट हायड एंड सीक विच चाव आनी रूप सुकोवप घायला पयलीं काल राती धुवन दवरलेलो आतां हांव कितल्याक न्हिदोलें सांगा तुमकां 2 रूप धुवन काडलो कित्याक हें लायटीचें बरें वचना म्हळ्यार केन्ना वचत कितें तें सांगो जायना म्हळ्यार बरें वचनाचेर लायटीचेर रावों जायना सो तेका लागून रूप राती धुवन काडला आनी आतां फुगोक घायला तो हात धुला आनी थोडोसो उरलेलो मानशिरी ती हात आनी आतां मेफी म्हणलें एक नाल्ल फोडून दी मेफी म्हणलें एक नाल्ल फोडून दी म्हळ्यार वयचे पयलीं सो तो वयताना आयले ते युनिफॉर्मा उरल्यो न्हू काल आमगेले आनी नुस्तें कितें चोय म्हणलें नुस्तें ना चिकन कितें हाड कांय ना आयज सो तेका लागून राती लायट गेलो न्हू ती रोखडी येयली पोत्तून सो आतां 2 पाटींक असो गेली 2 पाटी पोत्तून येयली ओके सो प्रॉब्लेम जावना आनी आयज ओत ना मोबोट आहा सो इतू रोप कसो सुकतलो म्हाका खबर ना स्पिनरान सो न्हू काडला रोप बट कितूलो कसो सुकतलो कोण जाण कोण कितें जाता सो आयचो डे तुमचे कडेन शेअर करतलें आयज कशें कितें कात तें ओके ब्रेक येयलो अशें चिंतलें ब्रेक येयलो हाटले जावन ब्रेक येयलो मागीर दुसरे दिसा मागीर जायना ब्लॉग कॉमेंट्स करपा हें जाता ना कसलें कितें घरांतलें कसलें काम कितें करता तें सगळें हांव डेली ब्लॉग्सान कसो तुमचे कडेन शेअर करतलें ओके सो मेळटा तुमकां माशेरान च्या पिता आनी नाल्ल फोडून दवरले आनी आयज मोवबोट ओतून ना मोवबोट आनी रोप सुकल्या पुरो वाऱ्यान तरी मातशें वत येवपा जाय आसलोलें मातशें बरें जातालें चोया नाल्ल काडटा बाबूची पयलीं हांवें वांटून काडटा ओके मागीर मेळटा येयलो तांतीं हाडल्या ब्रेड हाडलें फेर्रा दिलो तें फेर्राचें तें कितें हाडलें तें चोया वांटून दवरला रोस काडपाचो हो गायज मेफी येवन आतां बाबागे सायकल घेवन गेले तेगे भायर सायकल घेवपाक बरें मेळूंक ना येयली पोतून हें जालें सो कितें हाडलें तें दाखयता तुमकां कोंबाले सांगलो तेका कोंबाले मोस्टली हाड म्हणून ते बरें पडटा मांस आसता न्हू आनी बरें लागता ते कोंबाले चिकन पायनएप्पल हाडलो मागीर हांवें तेका सांगलो म्हाका आंबे हाडा म्हणून शिरो करपाक येयलोली मागीर ऑरेंज हे हाडला न्हू कितें म्हणटा आमी ज्यूस ताजून यूज करून चोवना सो तेका जाल्यार तूं वयचे पयलीं एक पाटी यूज करून चोवया कसो तो कितें सो तेका लागून सो हाडला सो मोस्टली ज्यूस करता तें दाखयता तुमकां ओके कितें कसो कात तें आतां मातशें हांवें ज्यूस काडटा रोस काडटा आनी मेळटा तुमकां मागीर ओके आमगे बाबागे सायकल न्हू मेफी सकाळीं गेलोलो स्कुटरीन व्हरोन दिलोली पूण आतां खूब तेंपान कशी न्हू गाडी भायर काडटा कळ्ळें की टायर कितें तरी जालें अशें वार ना म्हणून गाडयेक साप वार ना 15 दीस व्हायचो जातो गाडी भायर काडूं ना सो त्या सायकल हाड वयता बंद्या कुरपेन हिंगा मेळ्ळें बरें जालें लागीं वायरांचे वाऱ्याचे साप नाहलो वारे गाडी बरें जालें हिंगा मेळोन घालता तो पीस आतां गाडयेक तुमी खूब तेंप जाला भायर काडूंक नाहलो काय खंय साप वार नाहलो गाडयेक आनी ह्या कुरपेन थिंगा मेळोलें म्हणून बरें जालें ना खंय वता आसलोलें कांय सजमोन जालें मागीर तकली चलना जाली गाडी चलता तेजेर कळ्ळें गाडी धांवना गाडी गुरगुर जाता तें कुकोली येयलें सायकल घेवपा सायकल घेतून मागीर वयतलीं दूद मेन काप जाय आनी दूद जाय च्याये दूद कापात जालें एक आहलो तें कितें सकाळीं केलोलें आतां जाय आनी आयज फकत कोंबाले भाजिल्ले चिकन बी भाजूंक वचून आनी रोप काडला आनी बेडाचेर गायला मागीर फोन येता मागीर खबर ना म्हाका जाय न्हू मॅट हाडूंक गेलो मेफी जाय मॅट बेडाक घालपाक पावसान न्हू झडमूड जालें न्हू सगळें न्हू न्हंयांचो कितें कोचपो न्हू पडटा सकयल बेडशीट घायलो तितूलें बेडशिटा कचरो लागता सो तें आतां ओके मागीर मेफी गेले उपरांत मागीर आमी वचपा ना न्हू सो
एवरी टायम आतां पावसा सिजन येयलो सो पावसान मागीर तो कोसपो पडोन मागीर थिंगाच उरतलो आख्खे बेडा हें जातो कित्याक जातो बेड हें जातोलें म्हणून सो तेका सांगिल्लें हांवें मातशें मॅट तूं वयचे पयलीं मॅट हाडून समथींग बेडा बांद म्हणून आख्खें आनी तें बंद कर आख्खें बेड म्हणून मागीर आमकां येयल्यार बायन भायलें बेड यूज करता जाल्यार ती पावसान तरी येयल्या बायन आमी तितू येना सो तेका लागून ते घे म्हणलो मॅट सो आतां तो मॅट घेता म्हणल्यार कापोत आनी नुस्तें कितें घे म्हणलें नुस्तें कितें ताल्लें हाय आनी कितें म्हूण आहाय मुखार सो तें ट्रान्सपरंटू घेयला दिसता चोय घरा पावन दाखयता तुमकां हे पोडशी सायकली बारा आपुणूय ना कितें जालें गोड्डीचे सारके नुस्त्या गोड्डी कितें नुस्तें हाडलें ना थाली जाय जाल्यार गे तूं हातोलो काठी वय तोवपा जाय तोवता मागीर कुरकुरीत 100 रुपया घे ताल्ले घेयल्या घेवपा लायल्या हांवें तोवतलें ताल्ले आनी इल्लें आमट करपा ती खावपाक आनी आतां वचोन उजरायतो पयलीं लेपो आनी ते म्हाका 2 पुटी अहें ना सो गायज येतोय आतां मेळटा बाबा बी न्हावयलो आनी नुस्तें उजरावन काडलें सो आनी आतां न्हू कितें केलें तें दाखयता राका आहलो तूं लेपो घाल शीत रांदिल्लें कोडी आहा थोडीशी ती आत काडल्या भायर शीत कालचें शीत सकाळचें थोडें आहा म्हूण आतां सुरय रांदल्या ताल्ले हाडलेले न्हू सो ताल्ले आमट करून हांवें थोडेशे तोवले आसले फ्रिजी मारल्या लेपो काडले थोड्योश्यो थोड्यो कोडयेक घायल्या आनी थोड्यो तोवपा आनी हे मेफी काडूं लायलो लांब आंबे आहा ते सो तेका मिरसांगा पिठो आनी मीठ मारून आतां तो दोतोले मागीर रुचयलेले खावपाक कशी सो तेका लागून ताका हाडूं लायलेले आनी आतां बाबा पयलीं न्हावयलो गेले पाटी खबर आहा तुमकां सांगलेलें म्हाका नुस्तें उजरायल्यान मागीर तेका न्हावयलो म्हाका मागीर कितें जातो ना कशें जावपा लागलें सो हांवें तेका पयलीं न्हावयलो मागीर नुस्तें उजरायलें आनी अशें केलें चिकन फ्राय केलां दाखयता चिकनूय फ्राय केलां चिकन फ्राय केलां आयज कितें तें कोर म्हणटा आतां तें आतां काडून गेले गोट आहा म्हणल्यार हाल्यां कोत्तोलें आतां उजरायला न्हू तेंच कोत्तलें आनी हे बरें फ्रेश आहा रोगताचे आहलोले सो तेका लागून हेंच केलें सकाळीं एकूच डीश करतालो न्हू म्हाका एक कोर म्हणून लागलो आनी म्हाजें मोन्ना जायना जालें नुस्तें आड पळ्यार म्हाका मातशें कहलें तरी हें जालें कालचें टेंशन जालेलें मागीर मातशें दुखो लागलें आड पडलें मागीर आसचें म्हणून लागलो कांय कोन्नाका पूण कोंबाले वचून जेवता सो तेका लागून हांवें आतां मातशें 3 डिशीज केल्या चिकन फ्राय केला लेपो केल्या ताल्ले केल्या सो मामीगेर फोन येता मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गाय ते तोरांचें शिरो आनी तें जेवण भेंड्या कोडी ताल्ले फ्राय लेपो फ्राय चिकन फ्राय आनी तोरांचें